Job chapter 3. 2. संवाद. A. पयल्या भाशणाची सांखोळ. जल्मल्ल्या त्या दिसाक जॉब शिरापता. जॉबान आपलें तोंड उगडलें आनी आपल्या जल्माच्या दिसाचेर शिराप घाल्लो. ताणें अशें म्हणलें, हांव जल्मलों तो दीस नाच जावं आनी एका दादल्याचो गर्भ संभोवला म्हूण जे रातीन खबर दिल्या ती रात नोपयत जावं. तो दीस काळोख जावं, सर्गांतल्यान देवाचो ताचेर विसर पडूं. ताचेर केन्नाच उजवाड परजळचो न्हय. कालोखी आनी सावत ताका आपणावून ताका कुपांनी धांपूं. सुर्याच्या गिराणान ताका थर थारावं. ते रातीक कालोखान आपल्या ताब्यांत करून वर्सांतल्या दिसां मदली तिका भायरावं. म्हयन्याच्या हिशोपांत तिका स्वात नासूं, ती रात वांजडी जावं, तातूंत एकूय खोशेची मुरगोटणी आयकूंक येवची न्हय. लेवियातानांचेर ताबो धरूंक जाणा आसलोल्या जाणकारांक त्या दिसाक शिरापूं दी. ते रातीच्या फांत्यावेलीं नोखेत्रां कालोखांत शेणूं तिचे उजवाडाक आशेवन रावप निर्फळ जावं. आनी उदेतें फाटें की ती केन्नाच पळोवंक पावूं नाका. कारण न्हय म्हूण म्हज्या दोळ्यांतलें दूख लिपोवंक ना तिणें, म्हज्या आवयच्या कुसव्याचीं दारां धांपूंक नात. हांव जल्मातांच कित्याक मरूंक ना, आनी कुसव्यांतलो भायर सत्तानाच कित्याक म्हूण हांव सोंपलो ना. दोंपरांचेर म्हाका कित्याक म्हूण घेतलो, आनी आवयच्या हड्ड्यांनी कित्याक म्हूण म्हाका दूद दिलें. तेन्ना हांव मेलोलों जाल्यार आनी हांव सुस्त पडून आसलों. आपणाकूच निसणटोनाक पावयलोल्या व्हड व्हड समाधी बांदतात त्या प्रिथ्वेच्या राजां आनी बुदवंतां सांगाती, वो भांगार आसलोल्या आनी रुप्यां आपलीं घरां भरलोल्या कुंवरां बरोबर हांव विसव घेतलोलो आसलों. वो मेलोलीं जल्मतात त्या भुरग्यां भाशेन आनी केन्नाच उजवाड पळोवंक नात त्या बाळकां भाशेन हांव जातों. थंय वायट मनशां आनी किमार करिनात. थंय थकलोलीं मनशां विसव घेतात. सगळे कैदी थंय सांगातान मुक्त आसात. देखरेखांचे तांकां आनीक देंगशे आयकोनचे पडनात. ल्हान तशे व्हडले मनीस सगळे थंयसर एकठांय रावतात आनी गुलाम लेगीत आपल्या धोनयां पासून मुक्त जातात. अदृश्ट्यांक उजवाड कित्याक म्हूण दिवप, निर्शेल्ल्यांक कित्याक म्हूण जिवीत दिवचें. तीं मोडनाक आशेतात पूण तें केन्नाच येना आनी लिपलोल्या थेव्या परस अदीक व्हड आशेन मोडनाक उस्तून सोडटात. एक समाधी मेळ्ळ्यार खूब संतोसतात आनी फोंडांत पावल्यार आनंदान उल्हासतात. ज्या मनशाक वाट बंद केल्या आनी सगळ्या वाटांनी देवान वंय घाल्ल्या ताका उजवाड दिवन आदार कसलो. म्हजें सुस्कारे हेंच म्हजें जेवण. उदका भाशेन व्हांवतात म्हज्यो पिणगवण्यो. हांव भियेतां तें म्हजें सोवें घोडटा. म्हाका कांपेरो हाडटा तितलेंय म्हजें थावन घडों येता. म्हाका शांती ना, सवस्काय ना, म्हजे उपदरे विसव नपयत कोत्तात. देवाचें उतर हें.